पैनिक नॉट ओके स्क्रीन पे आ रहा है। ओके पण आता तांकां दाखयता हे GPS नॉट ओके म्हणून पॅनिक बटनाचो ओके ना म्हणून दाखयता. सो तो म्हणटा तू एकदा विचार म्हणटा भितर वचून आनी तांकां म्हटलं आता गाडी घेवन 7 महिने जाला म्हटले आनी मिटरूय नेवता. आता हेचो एक प्रॉब्लेम येयला जाल्यार म्हाका काय खबर ना न्हू. म्हणजे पॅनिक बटन चलता खाली मीटर ना पॅनिक बटन चलना पळय. पॅनिक बटन पॅनिक बटन हर बात का अलग पॅनिक बटनाक जामलो काय येना पळय मिटराक. ओके काय येना मिटराक. आणि हय आणि ह्यो पॅसेंजराचो पॅनिक मिटर हेचेर जाम जाल्यार काय येना. आनी समज ड्रायव्हराचो जामलो ना पळय ह्यो ड्रायव्हराचो बटन एका जामलें न्हू जाल्यार फक्त इतलें जाता. ओके आणि तो पॅनिक बटन दाबल्यार ती मेसेज कितें येता हांगासर. तेका हाफ बस भाई भाई पैनिक ओके वाली गाड़ी कौन सी. ओके ओ भाई इसका पैनिक असं दादा किती आता किती येईल किती नाव ओके काढलं बंद कधी बाहेर तू आता पैनिक नॉट ओके म्हणून अरे योगेश वो मीटर चालू रहेगा बंद रहेगा उसके हिसाब से वो देखना पड़ेगा। और अभी जो ये टैक्सी ड्राइवर जो आए हैं ना उनका इश्यू है कि पैनिक बटन चालू है लेकिन वो दबाने के बाद उसकी मैसेज कहाँ पे जाती है. वैसी एक गाड़ी चेक करके अब हम चेक करेंगे। अच्छा ऐसा कोई गाड़ी है जिसका पैनिक बटन भी अभी चल रहा है? अभी तो मीटर इधर है ये गाड़ी नॉट ओके पैनिक कैसे बटन not दिखा रहा है तो वही उसका इशू अलग है। हाँ हर एक का इशू अलग अलग मुझे बोलो पैनिक बटन का पर्पस क्या है. पैनिक बटन नॉट ओके दिखा रहा है इसके तो पर्पस क्या है पैनिक बटन का. इसका पैनिक बटन नॉट ओके दिखा रहा है। गाडी घेऊन 7 महिन्याला 7 महिन्याला कितें इशू कितें आसा सध्या तुमी जमलेत हांगासर. इश्यू कितें हाडला तूं. कित्याक तुमी हांगासर सरकारान आमकां मिटर घालून लायलो 2021 हायकोर्टाची ऑर्डर येयली आनी एक डिजिटल फेअर मिटर घाल म्हणून. आनी खंय तरी निर्भया हत्याकांड जो दिल्लीन जाल्लो तेजो एक सुप्रीम कोर्टाचो आदेश येयलो की एज पर दॅट ऑर्डर की गाडयेक टुरिस्ट व्हेकलाक पॅनिक बटन आनी ट्रॅकिंग डिवायस आसपाचें म्हणून जे 6+1 गाडी आहा पळय ती. सो ह्यो कॉम्बो एक सरकारान ही ऑर्डर काडटाना एक कॉम्बो हाडलो तितून डिजिटल फेअर मिटर पॅनिक बटन आनी ट्रॅकिंग डिवायस हेजो तिनाय गोश्टीचो कॉम्बो हाडलो आनी आमकां मिटर घालूंक लायलो सरकारान. सक्ती केली आनी जेन्ना पळय हो मिटर हाडलो तेन्ना सरकारान 2 कंपनीक सेक्रोनॅक्स जी हांगर आहा आनी एक रोज माटा हे दोनूय कंपनीक तेंच्यांनी टेंडर दिलो. हो डिवायस 3,000 रुपया कॉस्टिंग हेचो डिवायसाचो ओपन मार्केटात 3,000 डिवायस मेळटालो. आमी सरकारान रिक्वेस्ट केले आमी रिप्रेझेंटेशनां दिली सरकारा कडेन आनी आमी सांगलें की बाबा जो पळय ओपन मार्केटान आहा तो घालया म्हणून. सो सरकार तो घालपाक रेडी जालो ना म्हणून सरकारान 11,500 ह्या कंपनीक दोना कंपनीक टेंडर दिलो आनी 11,500 हो मिटर आमच्या गळ्यान घातलो. अक्षरशः गळ्यान घातलो म्हणचे पडटा ही गजाल. आतां हेजे वयले 7-7,500 रुपया आहा ते कोण खाता कोण वयता ते देव जाणा. एवरी इयर हेजेर 4,652 सरकार रिन्युअल चार्जीस घेता मिटराचेर. आनी सरकार सांगता की पॅनिक बटन VLTT चलता म्हणून. आमी हेच्या पयलीं डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टाचेर खूब फावटी मोर्चा आयलो खूब फावटी तुमकां डेमो करून दाखयलो की हे पॅनिक बटन आनी VLTT खंयच चलना ट्रॅकिंग डिवायस आहा ते. इट्स लायक खंयचो कंट्रोल रूम ना. सरकारा कडेन जेन्ना गेले तेन्ना डायरेक्टर म्हणलो कंट्रोल रूमाक टायम दियात कंट्रोल रूम करता. सो सरकार हे कांयच करिना ह्यो गोश्टी कांयच करना. ट्रॅकिंग डिवायसूच चलना हे VLTT चलना पॅनिक बटन वॉट एवर हे चलना. फक्त जो डिवायस दिल्लो तो आमच्या गळ्यान घातलेलो आहा 4,652 सरकार फारीक करता. आतां विशय कसो जालो आमी फाटल्या दिसांनी गायडलायन्साक खूब जाणांनी ओपोज केलो. चवथी पयली आमी सीएमाक मेळ्ळे. सीएमान सांगलें की 10 तारखेर गोवा स्टेट टॅक्सी पॉलिसी हाडटा म्हणून. सो आमी उगी रावले. सरकार म्हणलें कितें तरी आमचो धंदो रिवायव करपाक आनी धंद्याक परत संजीवनी दिवपाक एक बरें कितें तरी पॉलिसी हाडटा व्हेरी गूड म्हटलें युनिफॉर्म रेटीची बी. बट कालच्यान एक इश्यू असो जालो की डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टाचे ऑफिसर जे आहात RTO ते रस्त्यार रावन आमच्यो गाडयो हाडप चालू केल्यो टॅक्सीच्यो आनी टॅक्सीकारांक फायन मारप चालू केले.
फक्त ट्रॅकिंग डिवायस आणि पॅनिक बटन चलना म्हणून फायन. सो आयज एक इन्सिडंट जालो कलांगूट जे डॉल्फिन सर्कल आहा थंय बाबा हे चलना म्हणून आमच्या एका टॅक्सीकाराक तेंच्यांनी चलन घालचो दिलो, फायन दिलो पळय. हो फायन आहा हेजेर फायनल बरयल्लें आहा की ट्रॅकिंग डिवायस चलना म्हणून आनी पॅनिक बटन चलना म्हणून ही फायन मारल्या. ही आतां जेन्ना आमी कन्सर्न ऑथॉरिटीक विचारले बाबा कित्याक फायन मारले, तो कितें म्हणटा तुमच्या हे दोन्ही गोष्टी चलना. सो दोन्ही गोष्टी चलना हेका कोण जबाबदार काय विचारले ते म्हणटा जे कोण मिटर घातला पळय ते जबाबदार. कितून आमी जबाबदारी घेवंक शकना. आमकां सरकारान जशें सांगलां जशी ऑर्डर काडला जशें इम्प्लिमेंट केला तश्यो गोष्टी आमी करता. आतां डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट जावन सरकाराचे आनी ह्यो दोन कंपनीक ज्यो टेंडर दिलात तेंचे कितें मिली भगत आहा तें आमकां खबर ना. बट तेंच्या प्रॉब्लमाक लागून आयज आमच्या टॅक्सीकारांक 500 रुपया जावं वॉट एवर फायन फारीक करची पडटा. तेका रिस्पॉन्सिबल कोण? काय सरकाराचे हॅरेसमेंट आहा? आमकां खबर ना सरकाराचे हॅरेसमेंट काय कितें तें. आमी रावल्ले की एक फुलफूल रिजल्ट येतलो, एक कसली बरी पॉलिसी येतली आनी आमी टॅक्सीकारांक पोट भरूंक मेळटलें म्हणून. बट सरकार हे परत हॅरेसमेंट चालू केल्या डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान. हे 500 रुपया फायन दिवन जावं वॉट एवर जे गोष्टीक तथ्यच ना, जे गोष्टीक तुमकां लागून आयज आमकां फायन घालचे पडटा. म्हणजे तुम्ही जे कोणाक टेंडर दिला म्हणजे इन शॉर्ट आता जो तुम्ही मीटर घातलो आणि मीटर घातल्या उपरांत जो पॅनिक बटन आसा तो ऑपरेट आसूंक जाय. ऑपरेट आसूंक जाय पण तो ऑपरेट ना म्हणून ताका चालान घातला. तो चलना आणि ट्रॅकूय गाडी जायना, ट्रॅकिंग डिवायसूय चलना म्हणून तेका तालाव घातला. हरशी मिस्टेक कोणाची? सरकाराची मिस्टेक. सरकारान जे कोणाक पळय ज्यो आमचे टेंडर काडला हे कोण आहा सेक्रोनिक्स आनी रोजमॅट यांची मिस्टेक आनी हेंचे मिस्टेकीक लागून आमकां फारीक करचें पडटा तालाव. पण आतां विशय कसो आहा म्हाका दिसता तरी की बाबा सरकार हे टॅक्सीकारांक हॅरेस करूंक चालू केल्ले आहा. दीस इज अ टोटल हॅरेसमेंट. डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट कितें करता ते तांकां जाय म्हाका दिसता एग्रिगेटर आनी एप बेस्ड टॅक्सी गोंयांत चलयल्ल्यो आनी टॅक्सीकार सोंपलेले अशें जर जाय. कित्याक आमकां लास्ट 7-8 years आमी गोवा मातशें वांगडा झगडटा. तेज्या पयलीं आमी एग्रिगेटराक लागून गेली 10 वर्सां जाली आमची चळवळ चालू आहा. आमकां टॅक्सीकारांक बरे भशेन पोट भरपाक जाय. आमकां सदांच मिडिया फुडल्यान येवपाक नाका, जावं वॉयस रेज करपाक नाका, जावं किरकिर करपाक नाका. आमी फक्त आमच्या पोटाचो प्रश्न आहा. सो सरकाराक रिक्वेस्ट आहा आमच्या टॅक्सीकारांक हे हॅरेसमेंट करता ते बंद करपाचें आनी कितें तरी तुमी संजीवनी दिवपाचें धंद्याक आनी धंदो प्रॉपर तुमी चलोवन घेवपाचो. तुमकां जाय एग्रिगेटर प्रमोट करपाक लागून आमच्या टॅक्सीकारांक सोंपू नाका प्लीज. रिक्वेस्ट सरकाराक. कित्याक आयज आतां हांगासर येवपाचें कारण की आयज खंय येतात तुमी आतां हे येवपाचें कारणूच हें आहा. बेसिकली हांव सांगपाचें हेतू म्हाका की बाबा सरकारान हे हॅरेसमेंट चालू केला. हे मिटर कंपनीचे फॉल्टीक लागून आयज आमकां तालाव पे करचो पडटा. आतां ज्या जाग्यार तुमी मिटर इन्स्टॉल जातात थंय तुमी मिटर इन्स्टॉल केला पळय ते 2 कंपनी आहा. दोनूय कंपनी हांगर एक आहा सेक्रेटरीएट रोज माटो तांकां तुमी विचारपाक येयले. तांकां जाप विचारपाक गेले. तेंचे कन्सर्न ऑथॉरिटी पळय कोण येयले तेंचे ऑफिसर दे डजंट हॅव एनी आन्सर. कितें विचारपाक येयले तुमी? बाबा ती कित्याक हे मिटर पॅनिक बटन आनी ट्रॅकिंग डिवायस चलना आनी तुमच्या फॉल्टीक लागून आयज आमकां फायन फारीक करचें पडटा. आतां हे फायन तुमी फारीक करपाचे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट फारीक करतले काय आमी करपाचे हे विचारपाक गेल्ले. बट दे डजंट हॅव एनी आन्सर. कित्याक ते गोष्टी जे तथ्यच ना. म्हणजे पॅनिक बटन कंट्रोल रूमूच ना. पॅनिक बटन म्हणजे कितें पॅनिक बटन म्हणजे तुका जर कस्टमर टुरिस्ट आहा पॅसेंजर सेफ्टीक पॅसेंजरांनी जर पॅनिक दामलो बटन तो खंय तरी कन्सर्न कंट्रोल रूमात मेसेज अलर्ट जावंक जाय. आनी तेणी पुलीसाक सांगूंक जाय बाबा म्हापसा टू कलांगूट रस्त्यार कितें तरी टॅक्सीचे प्रॉब्लम जाला म्हणजे टॅक्सीकाराक कोण कस्टमर प्रॉब्लम जाला मातशें पुलीस फोर्स धाड वेगान. कोण निर्भय हत्याकांडाक लागून हो पॅनिक बटन आनी ट्रॅकिंग डिवायस घातला. निर्भय हत्याकांडाक लागून कित्याक हो असोच इश्यू जाल्लो. टेम्पो ड्रायव्हरान इश्यू जाल्लो पळय बसीन इश्यू जाल्लो. म्हणजे तो इन्फॉर्मेशना खातीर आतां तो कंट्रोल रूम ना म्हणटा. कंट्रोल रूम ना आनी हो कंट्रोल रूम ना म्हणून आमी पेनल्टी कित्याक फारीक करपाची? अच्छा कंट्रोल रूम ना ट्रॅक जायना गाडी जावं पॅनिक बटन खंय तरी वाजना अलर्ट जायना म्हणजे हितून आमची कितें मिस्टेक आहा टॅक्सीकारांची? म्हणजे दिस इज टोटल हॅरेसमेंट रायट. म्हणजे प्रोविजन करून दवरला पॅनिक बटनाचें तेंच्यांनी खंय कितें केलें प्रोविजन हांव नकळो. बट हांगर एक खंय तो तांबडे हो बटन दसयल्लो आहा. कळ्ळो तुका तो कित्याक दसयला तो आमकां खबर ना. बट हे सगळे सरकाराच्या घोळाक लागून आमचे टॅक्सीकार कित्याक म्हणून चॅनल पे करता. जेन्ना तुमी ताका जाप विचारपाक येयले ताणें कितें सांगलें? तो उडवाउडीचे आन्सर येता. तो म्हणटा डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक खबर आहा जुंता हजार म्हणटा बटन वाचतलो हे वाचतलो ते वाचतलो कितें कितें सांगता तो. बट बेसिकली कशें आहा हे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान जे पळय कितें कायदो हाडला 2 दीस जाल्यार हॅरेसमेंट करपाक तेणी स्टॉप करपाक ते. कळ्ळें तुका? प्लीज आमकां वॉयस रेज करून जावं बोव मारून पोट भरपाची गरज ना. आमकां बरे भशेन तुमी पोट भरपाक दिया. चवथ जाली लोकांनी टॅक्सीकारांचो व्हडलो सण गोंयकारांचो. चवथीक तेंच्यांनी पयशे मोडले. 2 दीस जाले आतां कोर्टाक लागून भायर सरले काल गाडयो घेवन आनी तुमी भायर सरना फुडें गाडयो हाडयतात आनी प्रत्येक कडेन फायन घालतात. दॅट इज नॉट करेक्ट. तुमी आमी गोंयकार कळ्ळें तुका अरावंड आमची 20,000 टॅक्सीकार आहा. टॅक्सीकारांची 20,000 फॅमिली आहा ती आयज खंय तरी ह्या धंद्यान पोट भरता.
तुम्ही एग्रिगेटराक प्रमोट करूंक जाय, ॲप बेस्ड टॅक्सीक प्रमोट करूंक जाय, म्हणजे हॅरेसमेंट करूं नाकात. हे कितें ना कितें निमित करून सरकार हे निमित न्हू, हे टोटल निमित न्हू, हे निमित. हे खंय तरी आयज तालाव दिता पळय, पॅनीक बटन आनी ट्रॅकिंग डिवायस चलना म्हणून तालाव दिता न्हू, हो फक्त निमित आहा टॅक्सीकारांक हॅरेस करपाचो. खंय तरी टॅक्सीकारांक हे टॅग लायता आनी टॅक्सीकारांक सोंपोवंक सोदतात, हांकां फक्त एग्रिगेटर ॲप बेस्ड टॅक्सी जाय, फक्त आपल्या स्वार्थाक लागून. सो हांव सांगूंक सोदता एक सरकाराक, सीएमाक, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक, ड्रायव्हर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक एक अपील आहा, एक टॅक्सीकाराचो अपील आहा, प्लीज आमी तुमचे, तुमी आमकां पोट भरपाक दियात. कित्याक नाल्यार जर तुमी एग्रिगेटर हाडले नाल्यार सगळे जी पळय आमची कम्युनिटी आहा ती अनएम्प्लॉयड जातली. सो प्लीज तांकां हॅरेस करूं नाकात. कित्याक आहा तुमी कम विथ गूड पॉलिसी, कळ्ळें तुका, फॉर यू कम विथ सम मेकॅनिझम फॉर युनिफॉर्म रेट, वी आर रेडी. कळ्ळें तुका, आयज आमकां बोबो मारून आमी थकले, आमी अक्षरशः थकलेले आहा, आमची टॅक्सीकार कम्युनिटी थकलेले आहा. आपल्या भुरग्यांचे बाळांचे पोट भरपाचे काय बोबो मारपाचे, अशें प्रोटेस्ट करपाचे आमी थकलेले आहा. वी आर नॉट अ पॉलिटिशियन, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी. हे प्रोटेस्ट बिटेस्ट आमी खरं ट्रान्सपोर्टाक विचारपाक वयतले तुमी आतां? मेट्रो ट्रान्सपोर्टाक आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान एक सांगूंक सोदता सरकाराक, बाबा हे हॅरेसमेंट बंद करपाचें. पळय आरटीओ डिपार्टमेंट आहा, आरटीओ ऑफिसर आहा, जे सिनियर आरटीओ ऑफिसर आहा, तेंच्यांनी आमचो धंदो खूब सांबाळलो, खूब आमकां सपोर्ट केल्लो एज अ गोंयकार म्हणून. बट ते खंयच्या तरी दबावान आयज आमकां हॅरेसमेंट करता, तर प्लीज रिक्वेस्ट हांव बंद करपाचो, हो रिक्वेस्ट बंद करपाचो. नाल्यार हो जर बंद जायना नाल्यार हे कितें जाता तें आमकां खबर ना. जर तुमकां जाय आमी सामुहीक आत्महत्या केल्ली, जावं तुमकां जाय हो धंदो आमी सोडून गेल्लो, जावं तुमकां जाय आनी कितें केल्लें आमी न्हू, तें करपाक रेडी आहा. बट हो धंदो आहा, तो निमाणो धंदो आहा, तो आमच्या कम्युनिटीच्या हातीन दवरपाचो. प्लीज आमकां हॅरेस करपाक जाय. सरकाराच्या आदेशानुसार तुम्ही जो मीटर बॉक्स घातला, आता तुम्ही एक डेमो दाखयलो बटन प्रेस करून, कितल्या टायमारा खातीर तो अलर्ट पॅनीक वाजता? पॅनीक बटन वाजता, तुम्ही पळयला आसता, तुम्ही व्हिडिओ काडल्यार पॅनीक बटन दामयना फुडें तो मिटराचेर ब्लिंक जाता. बट वॉट्स द यूज? तो खंय कितें तरी कॉल येयलो तुमकां, कितें तो खंय तरी कंट्रोल रुमान जावंक जाय, अलर्ट जावंक जाय, आनी कंट्रोल रुमान मागीर पुलिशेन अलर्ट जावंक जाय. म्हणजे तेजो मिनींग कितें आहा, बाबा तो पॅनीक बटन कोणाक तरी त्रासान पडला, सो ताका खंय तरी सेफ करपाक कोण वाचूंक जाय. आता तुम्ही सगळं ट्राय करून पळयलें, तुमकां कितें दिसलें तशें? कंट्रोल रूम नात न्हू तेंचो, पॅनीक बटन खंयच वाजना. तुमकां कोणाचो कॉल बी येयलो, पुलिसांचो, फायरीचो, कितें? जनता हावजान ती मेसेज गेली आसतली म्हणून ती हय जुनता जावन आमी जुनता जावन हेच्या फुडें मोर्चा व्हरोन सारके मिडिया व्हरोन सुद्दां दाखयल्ले, दे डजंट हॅव कंट्रोल रूम एंड दे ऑल्सो एग्रीड वी डोंट हॅव कंट्रोल रूम म्हणून. ते सांगता कितें, गिव अस सम टायम, आमी वील कम विथ सम इन्फ्रास्ट्रक्चर, ते कंट्रोल रूम घेवन येतले. जर तुम्ही कंट्रोल रूम ना जाल्यार तुम्ही तालाव कित्याक दितात? आता जेन्ना तुमी हांगासर येयले तेन्ना तुमी अशें सांगलें तांकां की कितें लेखी आमकां बरोवन दी की तुमच्या कडल्यान हांगासर मिटर हे पॅनीक बटन चलना, सो आमी ते लेटर तुमी डायरेक्ट हेका दाखय ट्रान्सपोर्टाक दाखयतले अशें कितें? ना हेजें कशें आहा ना, आतां पळय पॅनीक बटनाय सांगलो, पॅनीक बटनाचो होल पर्पज कितें आसता, पॅनीक बटन कित्याक आसता, निर्भया रेप केसी जजमेंट सुप्रीम कोर्टान तेज्या प्रमाणे पॅनीक बटनाचो पर्पज कितें, एक कस्टमर जावं ड्रायव्हराक समज कितें जालें, ड्रायव्हराकूय आहा तें बटन, कस्टमराक आहा तो बटन दामलो, कंट्रोल रूम आसूंक जाय, ते कंट्रोल रूमान मेसेज वयता. आतां एग्जाम्पल हांगा घेवया बोडगेणी समज गेस्टान बटन दामलो गाडी, सो ते कंट्रोल रूमाक मेसेज वचोंक जाय की बाबा अमके कडेन कितें तरी जाला प्रॉब्लम, आनी ती ते कन्सर्न पुलीस डिपार्टमेंटाक मेसेज येवंक जाय, पीसीआराक, आनी ती पीसीआर थंय येवंक जाय. आतां तुमी पयली ही गाडी हांगासर आहा बोडगेणी 20 मिनटांनी जामून खंयच कोणूच येवंक ना, म्हणजे हेजो मिनींग कितें, तो ऑपरेट जायना. तो ऑपरेट जायना, आमच्या गाडयेन ऑपरेट जाता, तुमी पळयलो मिडियांनी कवर केला ऑपरेट जाता, खंय तरी डिपार्टमेंटाच्या फॉल्टा खातीर आमकां फायन घाला तें सारकें न्हू. खंय तरी डिपार्टमेंट फॉल्टी आसा काय ही कंपनी फॉल्टी, आमी नको कोण फॉल्टी, कंपनी फॉल्टी काय डिपार्टमेंट, सगळे हितून बरी का बकरा तुमी जाता, आमी जाता न्हू. आतां तुमी क्लासीक एक्झाम्पल पळयलें, तुमच्या फुडल्यान जेणे रिचार्ज केला, तुमच्या फुडल्यान बटन तुमी पळयलो दामलो, ते येता मेसेज हे जाता, ब्लिंक जाता, सिग्नल दिता, बाबा पॅनीक बटन दामला, म्हाका 20 मिनटां जालीं हांगा कोणूच येवंक ना, कोणूच पावोंक ना अजून हांगासर. सो आमी म्हणना कितें, तुमी घातला बरी खबर, तुमचो सेटअप करा आनी मागीर कितें ते फायनी मारा आमकां, बेश्टें पयलीं फायनी मारूं नाका अननेसेसरी न्हू. चलन तुमकां मारलेले न्हू, कितें जाल्लें कितें आतां म्हाका सांग? हांव भाडें घेवन वयतालो तेन्ना म्हाका आरटीओन हाडिल्लो आनी म्हाका म्हणलो पॅनीक बटन चलना. सो हांवें म्हणलें खंयचो सर पॅनीक बटन, सर म्हणलो तो हेका आहा पळय तो खांब्याक आहा. हांवें म्हणलें जेन्ना पळय हे मिटर बसयला तेन्नाच्यान म्हणलें तो तसोच आसा, कित्याक ना तुमचें तें पयलीं म्हणून सेट केला, नाल्यार म्हणून आमकां पयलीं रूल येयला की सगळ्यांक तुमकां तालाव दी, म्हणजे आमी हें ना सारकें ना. हांवें म्हणलें पॅनीक बटन चलना जाल्यार कोणाक सांगपाचें, तो म्हणलो एसिस्टंट डायरेक्टराक सांगलो आनी तालाव म्हणलें खंय भरता, तालाव म्हणलो पणजे पळय. ताका लागून आमच्या ग्रुपाक हांवें फोन करून सांगलें अशें अशें घडलां, आयज म्हाका घडलें, आयज ते खूब जाणांक दिवंक शकता न्हू, पूण ही मागीर परंपरा चालूच उरतली न्हू फायल दिवपाची, ताका लागून पॅनीक बटनाचेर आमचो इश्यू आहा. कितले चलांक मारलो तुमकां? चलान 500 आनी तेचेर कितें आहा रिसिटीचेर दाखयता की
आतां पयले फावट मारल्या न्हू तेचेर 500 आहा आनी इन केस तर सेकंड टायम हांवें असोच हें केलो जाल्यार तुमकां 1500 ओके म्हणजे हेचेर मेन्शन केल्लें आहा ऑलरेडी सो ह्या कारणान जाप विचारपाक तुमी आतां ज्या जाग्यार इन्स्टॉल केला थंय येयल्या जे खतर मिटर बसयल्ले पयलीं थंय येयले तेचे 2 कंपनी हांगा तुमकां रितसर आन्सर मेळलो ना ना आजून पळय काय- कशें आहा ते आतां पळय आमी जे हांगा येयल्ले न्हू दे आर नॉट आन्सरेबल कित्याक तेंचेकडे आन्सरूच ना कित्याक कंट्रोल रूम सरकारान आमकां आन्सर दिवंक जाय हे सरकारानूच आमकां दोनूय हे पॉयंट दिला न्हू हे रुत्मात आनी तो दोनूय हे सरकारानूच दिल्यात आमकां भायर घालूंक सरकारान दिवंक ना हे सरकारान आमकां आन्सर दिवंक जाय न्हू हे चलना वो चलता ते आमकां सरकारान आन्सर दिवंक नाका ते हां बेश्टेच कितें करतात आनी खंयची जिडाक काडून येतात तुमी सरकार आमचे ते जायना हे जायना म्हणून हॅरेसमेंट केला मरे हो सगळें हां म्हाका सांग गव्हर्मेंटाक म्हारगाय जातकूच पगार वाडटा आणि जसे आम्ही मातशे कितें सुबेज घेतले न्हू तूं टॅक्सिकाल लुट्टा आनी हे लुटिना हे आमचे गरिबांचे पयशे खायना हां म्हाका सांग हे सारके घालताले जाल्यार सांगता हे मिनिस्टर बारीक हेतूनसूनच येतात मरे बारीक हेतूनसून व्हडले VIP जातात आनी मागीर गरिबांक विचारतात मरे हां हेंच्यांनी चिंतूंक जाय आम गरीब लोकांचे हे सगळें चिंतूंक जाय आनी तेन्नाच मरे तेंच्यांनी फुडें हे काडूंक जाय जाणा ते कितें हे गव्हर्मेंटानीच दिल्लें आमी केलां मरे हां गव्हर्मेंटानूच सांगलो अमके कडेन घाला 3000 मेळटालो तो मिटर आमकां 11,500 घालता 4,650 रुपया आमी हे करता रिचार्ज करता तो तुमचे कडेन तो सक्सेसफूल जायना जाल्यार तुमी ताला दिवंक ऑथॉरिटी खंय धाडल्यात आनी हे संविधानान ऑथॉरिटीच्या संविधानान बरयल्ल्या तेंच्यांनी हे घेतला प्रेशराचेर वयताना तुमी लोकांक हॅरेसमेंट करतात ITO बाजून जाले जावं सरकारी यंत्रणा जाली जाल्यार तुमी हॅरेसमेंट करतात तुमी ह्युमन बींग मरे हां तुमी चिता मरे तुमी थंय आमी म्हणून मरे आमी आमच्या परिवाराक पोसता मरे आमी परिवार हेंच्यांनी आमकां गव्हर्मेंटान जॉब दिला कितें आमी आख्या फूल फॅमिलीक पोसता भुरग्यांक शिकयता इस्कॉलाक धाडटा सगळें हे करता तेंचें कितें आहा तितलें आमी हे करता आमकां कितें दिलां तेंच्यांनी सरकारान जावं आमी सरकारा कडेन गेल्या मिटराचे पयशे दिला थोडे 50 जाणांक दिले आनी आपूण दिले सगळे खाल्ले तेणी कळ्ळें मरे मिटराचे पयशे 11,000 ते ताका इचरा कित्याक तिडक काडटा तीच कळना जाणा मरे कित्याक तिडक काडटा तीच कळना ही ऑथॉरिटीन आमकां दिला तुमी अमकेच कडेन घाला थंयच घाला म्हणून ही आमी आमचे कडेन वचून घालिना आमी आमकां इचरा तेंच्यांनी आन्सर दिवंक जाय सरकारान कित्याक ते सारकें ना म्हणून आता डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान जे तुमकां चालंगां 2 दीस जाले मारपाक सुरवात केली आसा आता हेच्या फुडें जर ही चालंगां अशीच मारपाक सुरवात केली कित्याक तुमी आतां ज्या जाग्याचेर येयले तुमकां रितसर आन्सर मेळोंक ना सो आतां कितें फॉलोअप घेता हांव तुका एक सांगता आमी मरे हांव मरे 53 इयर्स ओल्ड हांवें मरे 95च्यान येतून ना मोटरसायकलीन पयलीं भायल्यान मारतालो करून टॅक्सी घेतल्यो मरे आतां मरे 8-10 वर्सांक मरे आमी इतले कंटाळ्या मरे हे सरकारान कितें केलां न्हू हे 8-10 वर्सांक इतले कंटाळ्या मरे आमी आमच्या सहकस्ताचेर करता मरे रीण काडटा आमी इन्स्टॉलमेंट चुकलो जाल्यार ताका डिफॉल्ट जाता तेजो हे भरता सगळें आमी भरता सगळें करता आमी जाल्यार हे आमकां हॅरेसमेंट कित्याक करतात हां म्हाका सांग पळोवया हां म्हाजे एक प्रसार माध्यमा वयल्यान एक सरकाराक आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक एक सांगूंक सोदता की बाबा प्लीज हॅरेसमेंट करता ते बंद करात तुमी जे सांगल्यात कन्सर्न तुमी कोणाक टेंडर दिता तेंचे कडल्यान आयज आमी मिटर घालता ते 11-11,500 कोण खाता कोण ते आमकां पडलेले ना इवन 4,652 रुपीज आमी पे करता ते कोणाय वर्सान ते आमकां काय पडलेलें ना बट आमचे हॅरेसमेंट जे करता आमचे टॅक्सीकारांक ते तेंचेर रस्त्यार हाडून पळय तालाव बी दितात ते सरकारान खंय तरी बंद करपाक प्लीज रिक्वेस्ट आमच्या डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक जे RTO ऑफिसर जे गोंयकार आहात निजाचे आहात तांकां एक रिक्वेस्ट आहा आमच्या टॅक्सीकारांक जो पळय तुमचो हॅरेसमेंट चल्ला वो प्लीज बंद करपाचो वो कोणाक लागून चल्ला तो तुमकां खबर आहा कोणाच्या मिस्टेकीक लागून तुमी आमकां त्रासान घालनाकाय आमकां आमचो धंदो बरे भशेन करूंक घेयात आमकां आमच्या फॅमिलीक बरे भशेन पोसूंक घेया इतकीच एक मागणी तुमच्या डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टा कडेन आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता दुसरी तुमची मिटींग आतां केन्ना दवरल्या सो पळोवया केन्ना जाता तेन्ना जावनी जातली कितें तरी रिजल्ट येतलो बट हॅरेसमेंट एक सरकारान बंद करपाचो रिक्वेस्ट आहा प्लीज थँक्यू थँक्स सरकाराबद्दल काय बोलयना हे आमची ऑपॉर्च्युनिटी घेता मरे नमस्कार आमी तुमकां दाखयता हो जो मिटर बॉक्स जो आसा हाचेर पॅनीक बटन हो हांगासर आसा तो तुमी पळोवंक शकता हो असो हांगासर दाबलो काय हांगासर
पॅनीक म्हणून हांगासर ब्लिंक जाता आणि एक कमीत कमी 2 ते 5 सेकंड हो ब्लिंक जाता. पण जे टॅक्सी ड्रायव्हर्स आसात त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे अशें कळून चुकता की हो जो मिटर जो तेंच्यांनी घातला गव्हर्मेंटाच्या आदेशानुसार हो खंय तरी एक डमी आसा आणि हाचो जो कंट्रोल रूम जो सर्वीस सेंटर हे ब्लिंक जाल्या उपरांत एक ऑफिसान किंवा RTO पुलीस किंवा डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट हांचे कडेन हेचो जो डिटेल आसा ह्या टॅक्सीचो हो खंय तरी पावना. हेजेर दाखयता की ह्यो तुजो GPS आहा खबर आहा, म्हणजे पॅनीक बटनाचो GPS आहा न्हू तो हे ना एक्टीव ना म्हणून दाखयता. तो आतां गाडी घेवन 7 म्हयने जाला आनी ह्यो एक्टीव कित्याक ना तो बी क्वेश्चन आहा न्हू, ते बी कळोंक जाय कित्याक ना तो. आतां गाडी घेवन 7 म्हयने जाता थंय. म्हणजे गाडी घेवन 7 महिने जाले आणि हो तुवें मिटर केन्ना घातलो? तो जानेवारीच्या 15 तारखेक मिटर घातला गाडी घेतल्या तेन्ना 7 महिनेच जाले आतां गाडी घेवन. सो आतां तेंच्यांनी चॅक केला जाल्यार ते म्हणटा तो GPS तुजो पॅनीक बटनाचो तो हे ना म्हणून एक्टीव ना म्हणून दाखयता ते. कित्याक ना खंय तो एक्टीव? आतां कित्याक ते म्हाका कांय खबर ना हेंचें. सो आयज RTOन कोणाक तरी फायन मारले आमच्या टॅक्सीकार भावाक, म्हणून आमी सगळे गाडयो घेवन हांगा येयल्ले चॅकिंगेक येयल्ले. सो आतां म्हाजो चॅक केला जाल्यार म्हाका तेच दाखयता जो पॅनीक बटन दामलें जाल्यार एक्टीव जाता, पूण हे जाता वाजता तो बटन, पूण आतां GPS एक्टीव चॅक करून गेले जाल्यार GPS एक्टीव ना म्हणून दाखयता. पण तेका कशें कितें एक्टीव करपा खातीर? आतां ते म्हाका कांय खबर ना. ते आतां ऑफिसान आमी उलोवंक जाय. त्या ऑफिसान म्हणटा आतां ते कोणाक फोन मारले वयल्याक तेंच्या जाल्यार तो कोण तो येना, तो फोनारूच उलयता. म्हणजे मेन ओनर मेन ओनर आहा कोण तो. टेक्निशियन कितें म्हणटा? टेक्निशियन म्हणटा आतां आमी चॅक करता आनी फाल्यां ते कितें सांगता म्हणटा तो. ओके. सो तो म्हणसर तुमी चलना फारीक करीत रावपाच्यो? आतां कशें आहा कितें की आतां म्हाका कांय खबर ना. आतां सद्या म्हाका कांय चलन पडोंक ना. सो पण आतां फाल्यां सपोज तुका चलन पडलें जाल्यार तूं कितें करतलो? तूं चलन भरतलो काय हांगा ऑफिसान हाडून दितलो? आतां चलन पडलें जाल्यार म्हाकाच भरचें पडलें न्हू. ऑफीस जाल्यार आपूण रिस्पॉन्सिबल ना म्हणटाले, आमी घालून दिला म्हणटाले. आतां चलन जाल्यार आमी कितें करपाचें ते आतां ऑफिसान आमकां विचारूंक जाय न्हू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.